नमस्कार. गोंय म्हळें की दोळे मुखार येता ती टुरिजम आनी टुरिजम म्हणलें की हमखास एक गांव एक वाठार याद येता तो म्हणजे कलंगूट. आनी कलंगूट म्हळें की एक हासतो चेहरो एक नांव दोळे मुखार येता तें म्हणल्यार कलंगूटचे आमदार बाब मायकल लोबो. आज आमी खास तेंची भेट घेवंक आयल्या. सर नमस्कार. पयले सुवातेर तुमकां खूब खूब परबी वाडदिसाची खूब खूब परबी. जशें हांवें इंट्रोड्यूस केलें कलंगूट म्हळें की पयले दोळ्या मुखार येता तें तुमचें नांव किंवा तुमचें नांव घेतलें की कलंगूटाचें आसा म्हणजे सिनोनिमस कशें जाला. सो वॉट इज इट? It's a destination for tourism, destination for people to come and relax. Kandolim asu, Shikere asu. We have 5-star hotels, 3-star guest houses, homestays. Vegvegde bhashini we are catering to n number of tourists, right from low budgeted to the highest budget. जे ताज्यान रावपी लोक तो होमस्टेयान रावपी लोक तशें धाकटुल्या रेंटल रुमान रावपी लोक अशे ट्युरिस्ट जे येता 8 दिसांक 4 दिसांक कोण 12 दिसांक कोण 1 म्हयन्याक. फॉरेन ट्युरिस्ट जे येता 3 म्हयन्यांक जे फ्लॅटानूय रावता जे हॉटेलानूय रावता बजेटेड हॉटेलानूय रावता हे सगळे जाण आमच्या डेस्टिनेशन कलंगूट जो तर गोंयान खंयसरूय येवं डेस्टिनेशन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आरपोरा नागवा पर्रा कलंगूट कांदोलीम शिंकेरीम ह्या भागान येवन रावता आनी वयता. जशें हांवें म्हळें सिनोनिमस एक्चुअली आमी कलंगूट म्हळें की मायकल लोबो अशें नांव येता दोळे मुखार. वॉट इज दिस मॅजीक? नो वी आर जस्ट इट्स मोर ऑफ एन आयडिया. म्हणजे मायकल लोबोचे आयडिया आणि मायकल लोबोचे विचार की प्रत्येक गोंयकारांक ट्युरिजमाचो फायदो जावचो. बारीक घटकाक म्हणजे जो कोण धंदो आपलो ओन करूंक सोदता तेका कसो सपोर्ट करचो आनी तेका फुडें कसो काडचो आनी तेका कसो आमी आदार दिवचो. वेदर इट इज फॉर अ स्मॉल कॉफी शॉप, वेदर इट इज फॉर अ चिकन ऑमलेट रोस्ट करून इकपी गाडो और एक धाकटुलो भुशारी मांड और धाकटुले कॉफी और चायेचें दुकान घालून बसपी तसोच कोण रिक्षाकार तशेंच कोण टॅक्सी और रेंट कार जो कोण एक गाडी घेता लोनाचेर तेका पासून कसो सपोर्ट करची अशें ह्या हितून आमी जो विचार केलो आनी मुखार पावल मारली आनी मुखार आमी जी वाट दाखयली युथाक चेड्यांक तशी चेडवांक तितून खुबशीं जाणां बिझनसान येवन आपल्या ओन पांयाचेर उबी रावल्लीं आसा. आपले ओन धंदो करता. आपले ओन एक गाडी घेवन मागीर आनीक गाडी घेतलेली आसा. खुबशे चेड्यांनी चेडवांनी आपले ओन गाडयो घेतलेल्यो आसा आनी ते भाड्याक दिता. खंय तरी आपलो ओन बिझनस करता. ओन वेवसायाचेर आहा. कोणाचेर डिपेंड ना. म्हयन्याक पगार येतलो हो पगार सकाळी फुडें उठोन कामाक वचपाक जाय तेचेर ना. कोणें आपल्या घराचे सायडीक आनीक रूम बांदलो आनी तेच्या सायडीक आनीक रूम बांदलो आनी ते फॉरेन ट्युरिस्ट लोकल ट्युरिस्ट म्हणजे इंडियन ट्युरिस्ट आसूं कोण होमस्टे म्हणटात ताका 1-2 दिसांक भाड्याक दिलो आनी तेचेर आपलें पोट चलयलें. म्हणजे म्हयन्याक 10 दीस पासून भाड्याक गेलो 12 दीस भाड्याक गेलो तेजो बँकेचो इन्स्टॉलमेंट सुटलो आनी प्लस तेजे घरचे जो खर्च आहा एक 4-5 जाण जे कोण घरान रावता तेंचोय खर्च सुटलो. असो आमचो वाठार. आनी आमी दाखयलें की हॉटेलानूच गॅस्टांनी वयचें न्हू. गॅस्टांनी आमच्या धाकटुल्या विलेजीन येवन ते धाकटुले रूम बांदल्या आमच्या लोकलांनी रूम बांदल्या तितूनय रावचे आनी तेचोय आस्वाद घेवचो. म्हणजे विलेज लायफ आमची शेतां आहा फाटल्यान दोंगर आहा हिंगासर विलेजीनूय रावन ट्युरिस्टान पोवचे. त्या खातीर तुमी पळयला ह्या वाठारान कितलेशेच ट्युरिस्ट एवरीडे येता. मोर देन एवरीडे 3000 ट्युरिस्ट हिंगा येता. 3000 आनी हेचो आमचे कडेन पार्रा पंचायती कडेन रिकॉर्डूय आहा म्हणजे इतले येता म्हणून. एक 3-1000 ट्युरिस्ट येवन हिंगासर फोटोग्राफी करून वयता. थिंगासर बारीक चायेची शॉपां आहा तेंकां गिरायक जाता. थोडे जाण म्हणटा आमी हिंगासर रावंक सोदता म्हणजे ते परत फुडल्या म्हयन्यान जेन्ना गोंय येता ते
आमचे लोकल यार्डानूच म्हणजे बॅक यार्डानूच रावता हिंगा कोणाचे तरी घराचे सायडीक तेणे 2 रूम बांदल्या तितून रावप 3-4 फ्रेंड्स येवप फॅमिली येवप आनी थिंगा रावप म्हणजे पयले फावटी व्हडल्या हॉटेलान रावली आनी थिंगा 5,000 रुपया एक रुमाक दिला आनी तांकां जाय आसले एक रूम तेंचो बजेट भायर गेलो 2 रुमांनी दिसाक 10,000 फारीक केले पूण तेणी हिंगासर एक 2 रूम धाकटुले लायक अ स्मॉल हाऊस विथ 2 रूम्स 2 बेडरूम्स तेणी घेतले दिसाक 2,000. See the difference. Instead of spending 10,000 a day, they are spending 2,000, and yet they are getting their own rent a car or rent a bike, and they are moving all over Goa. So this is the difference. दुसरी गजाल आता तुम्ही युथा बद्दल उलयले सो आमी सहज जर तुमकां पळयलें वी हॅव गॉन थ्रू दॅट ट्रान्झॅक्शन यूथ टू आज कितको फरक पडला एज मायकल लोबो. See, आयज इंडिया मोठी चॅलेंजीन आहा म्हणजे देर आर लॉट ऑफ चॅलेंजीस वीच वी आर फेसिंग एज पॉलिटिशियन एज एडमिनिस्ट्रेटर एज अ प्रायम मिनिस्टर एज अ चीफ मिनिस्टर एज अ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर सगळ्यां कडेन चॅलेंजीस आहा. कित्याक चॅलेंजीस आहा सरपंचा कडेन चॅलेंजीस आहा म्हणजे यूथ वाडत आसा आनी यूथ वाडटा तितलो म्हणजे हायेस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड जेन्ना आमी म्हणटा हायेस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड फर्स्ट कम्स इज जॉब्स. Whether it is self-employment or job to be, how are you going to bring so many jobs to the end number of boys and girls who are passing out as graduates, who are looking out for jobs after 12th standard, or they are doing their degrees, diploma or degrees, engineering aso, वेगवेगळे fields aso. But the highest populated country in the world and especially a state like Goa, we have n number of youth looking out for jobs, looking out for new opportunities. So आमी तांकां प्रोत्साहन कितें दिता आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आमी सांगतात तुमी ओन धंदो घाला सगळ्यांक न्हू म्हणजे एटलिस्ट थोड्या लोकांक गव्हर्मेंट जॉब थोड्या लोकांक प्रायवेट सेक्टर जॉब आनी मॅक्सिमम लोकांक तुमी ओन धंदो घाला वेगवेगळे हितून. सो आमी आतां हिंगा इंट्रोड्यूस करूंक सोदता रेंट अ सायकल स्कीम आमी हिंगा इंट्रोड्यूस करूंक सोदता पूण आमी दवरचे ना आमी ते आमच्या युथाक दितले. तुमी 5-5 सायकली घेया 10 सायकली घेया तुमी रेंटाक दिया तुमी रावा माडांनी स्ट्रेट एट द एंट्रन्स सो यू गिव देम ऑन रेंट. सो इतले 200 रुपीज फॉर एन आवर. सो जर तर दिसाक तुजो 1,000 रुपया सुटलो ओ केन्नाय तुजे 2,000 सुटोंक शकता एक सायकलीचेर और तुजी 5 सायकली गेल्यो जर तर भाड्याक जाल्यार तुजो 1,000 रुपया धपक्याक 1 वरा भितर सुटलो. सो अशे इनोवेटीव आयडियाज म्हाज्या हिसपान आमी क्रिएट करपाची गरज आहा आनी मॅक्सिमम युथाक ह्या धंद्यान हाडपाचो प्रयत्न आमी करपाक जाय. वेदर इट इज पार्रा और वेदर इट इज मांद्रे और वेदर इट इज मोर्जे और वेदर इट इज वाय ओनली अ हॉटेल ओनर वाय ओनली अ रेस्टॉरंट ओनर शूड मेक मनी आउट ऑफ टुरिझम. Why not our locals? So these are some innovative ideas where आमी सगळे म्हणटा रेंट अ बायक बंद जाल्ले हा स्कीम ही 2011 बंद जाल्या आदली स्कीम ही पूण ही स्कीम आनीक चालू ना. सो आमकां रेंट अ सायकल म्हणूंक जाता. सो रेंट अ सायकल जर आमी हय स्कीम इंट्रोड्यूस करीत आनी ती तर तिराकोल म्हणजे आमचे केरी तील काणकोण आमच्या युथांनी घेवन ती भाड्याक दीत आमचे इंडियन ट्युरिस्ट जे आहा तांकां खूब लायक सायकलींनी आनी स्पेशली कंट्री सायड पळोवपाक ते पळयता फॉरेनर सायकल घेवन भोंवता ती पूण ते भोंवंक सोदता पूण सायकली ना भाड्याक. सो आमी जर तर ही स्कीम काडीत रेंट अ सायकल इट इज गोइंग टू बी अ हिट स्कीम एंड आय विल शो द वे बाय इंट्रोड्यूसिंग सायकल्स इन आवर विलेज पार्रा फॉर आवर youth. I will first give employment for at least around 8 to 10 youth. तांकां 8 ते 10 युथांक एक 50 सायकली काडून दिवप ते एक युथाक 5 सायकली आनी ते इंट्रोड्यूस करतना गरीब यूथ कोण आहा म्हणजे सारके तेंचे घरा लागीं खूब प्रॉब्लम आसा तेंचे सोर्स ऑफ इनकम बरो ना तांकां डिफिकल्टी आहा घरान तांकां 5-5 सायकली म्हाज्या वाटेनसून फ्री. आमकां जो सरकार पगार दिता त्या पगारांसून एक 5 म्हयन्याचो पगार आसूंक शकता तो
जाल्यार ते काडून ते सायकल तांकां 50 सायकली घेवन दिवप. आमी हिंगा 2 सायकली दवरल्या एंट्रन्साचेर, तुमी व्हिडिओ काडचो तेजो. म्हणजे कितले ट्युरिस्ट येवन सायकलीर बसता ते पळया तुमी. थिंगा ऑलरेडी एक बसला म्हाका दिसता, आतां उलयतना हांवें समजत दाखयलो तुका. सो दे वॉन्ट टू पोज ऑन अ सायकल, बट दे वॉन्ट टू रायड अ सायकल ऑन safe roads of Goa. I'm not talking about main road, I'm talking about all these internal roads. So if you introduce rent a cycle scheme for our youth, I am telling you 100% lot of boys will get and girls will get opportunity to come into the business framework, and they will not ask for government job, they will not ask for private sector job, they will come into the business line. So ते सायकलीचो धंदो करतले आनी कसलो धंदो करतले, म्हणजे फुडें वचून आनी कसलो, म्हणजे थोडे पयशे केले जाल्यार 100% they will make some money, and we want them to make money on their own. We want them to make money, stand on their own feet. So that is our vision. So 50 सायकली पयली काडून इंट्रोड्यूस करप हे आमचे एक मोतीन आहा, विजन आसा. आनी पोररानसून ते आमी सुरवात करतले. आनी म्हाजे हिसपान 100% अंजुना, आसागांव अशें जो तर इंट्रोड्यूस करीत, बागा, शिंकेरीम, कांदोलीम, जे कोण बारीक सर्वसामान्य मनीस म्हणटा आमी म्हणटा, जे घरा लागीं तांकां प्रॉब्लम आहा, जेन्युइन प्रॉब्लम आहा, तेणी ह्यो घेवन भाड्याक दिवप जाल्यार तांकां खंय तरी इनकम 100% येतलो. तुम्ही रस्ते बांधता, युथां खातीर बांधता, सगळ्यां खातीर बांधता. आतां तुमचो एक नवो रस्तो चालू आहा, शिवोली टू मांद्रे. सो इज दीस द एंट्री इनटू मांद्रे अशें तुमचें कितें काय प्लॅनिंग? ना तशें कांय ना. आमी बरो रोड ऑलरेडी सिग्नेचर रोड तो केल्लो आहा. मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तोंडार स्टार्ट केला आमी तो येवन आमी थिएटर जंक्शना कडेन डिवायडर बीन घालून लायट. इज इट अ पॉलिटिकल रोड? No, it's not a political road. People of the constituency are the deciding factor. Whoever they want, they will vote. तेणी कितलेशेच आमदार हाडले थिंगा. तेणी मुख्यमंत्री गोंयचो हाडलो. म्हणजे पयलीं तो आमचो आदरणीय आमचो प्रदेश अध्यक्ष आहलो, बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष. तेन्ना हांव ZP जाला पळय तेन्ना आमचो प्रदेश अध्यक्ष. हांव आमदार जाला तेन्नाय प्रदेश अध्यक्ष. हांव कित्याक म्हणटा, म्हणजे तेंच्यांनी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपीचो असो मुख्यमंत्री जालो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, तोय मनीस तेंच्यांनी निवडून दिल्लो आहा. तेंच्यांनी बाब सोपटेक जो GTDCचो चेअरमॅन काँग्रेसीनूय जिखला, बीजेपीनूय जिखला, तेकाय तेणी पळयल्लो आहा. आतां आमचो बाब जीत आहा, जीतूय थिंगासर आउट ऑफ द ब्लूज असो जिखलो. म्हणजे खूब जाण म्हणटाले जिखचो ना, पूण जिखलो. पूण लोकांक जाय जाल्यार कोणूय जिखोंक शकता आनी आमदारूय जावंक शकता. काम करपाक जाय, लोकांचे जे अपेक्षा आहा, लोकांचे जे प्रश्न आहा ते सोडोवपाचो तुवें प्रयत्न करपाक जाय. आनी 100% जो तर इन द रायट डायरेक्शन इफ यू गो, यू कॅन डेफिनेटली सी दॅट प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. लोकसभा वेंचणूक आतांच जाली. कलंगूटची एक स्पेशलिटी अशी आहा की जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जाता ते तुमच्या वांगडा BJP वांगडा दिसतात, पूण वेन इट कम्स टू लोकसभा अशें म्हणटात की काँग्रेसा वांगडा. तुमी अजून वळखूंक शकले तुमच्या वोटरांक? हय, 15 वर्सांनी पळयता हांव ते. 15 वर्सां एक्झॅक्टली कितें 15 वर्सां ते काँग्रेसीक मत दिता आनी मागीर आमकां आमी बोल्ले काय आमचेर खंय तरी आशिर्वाद घालता. सो वी आर indebted to the people of our constituency. They have given us the opportunity to serve them, and whatever I can do from my side, definitely we are doing it. We will work hard for the constituency, for the people, to see that their problems are addressed. तुम्ही जे स्टार्स फेस्टिवल किंवा आकाशकंदील फेस्टिवल करता, खूप सारे तुमचे ॲक्टिविटीज असतात. सो करपा खातीर इन्स्पिरेशन कितें किंवा मोटिवेशन कितें? We want people to join hands, like whether you are from any caste, creed, religion, everybody join hands to make stars. Everybody joins hands to make आकाश कंदील आणि स्टार करपाचो जो आदलो आमचो हे आहलो, म्हणजे जाणट्यांचो एक ट्रेडिशन आहले ते बंद जाल्ले, ते आमी रिवायव केल्ले. यूथ आयचो युथान स्टारां करची, आयच्या युथान आकाश कंदील करचे, हे आमचें विजन. आनी तेणी घरा लागीं करची आनी इको फ्रेंडली वस्तू यूज करूनच करची. मानीचे करचे, तेका फोली लावच्यो, तेका हिराचें काम करचें, तेका चुट्ट्यांचें काम करचें, तेका असली पानां लावन काम करचें.
म्हणजे आमचे विजन कितें आहा की आमचे युथान मातसो हार्डवर्क करून ते स्टार घरा लागीं करूंक जाय आनी आपल्या घराक लागूंक जाय. रेडीमेड हाडून लावचे न्हू, तेका मिनींग ना. You made your own star and you are putting it in your house. So we want them to make stars. We want them to shine as stars. So we want to tell them that you are talented. You have talent. You can do anything. तेका पहिले दिसता ते चलयेक की आपल्याक स्टार करूंक जमचे ना, पण तेन्ना जे प्रयत्न करता, चालू करता, तेका 2 दीस लागता, 3 दीस लागता, मागीर ते अशेंच स्टार करता, मागीर ते 2-3 स्टारां करता. So she knows that I have talent in me. I can do many things on my own. So this is how we are trying to give a platform to our youth in different ways, whatever we can. लेटेस्ट म्हणजे तुम्ही आता म्हाका दिसता ते व्लॉगर्स जे आहा न्ही त्यांच्या पोटार येवंक सोदता काय कितें? ह्याच्यान तुमचे व्हिडिओज व्हायरल जाता. No, it is my hobby म्हणल्यार जाता. It's like a passion of mine which I try to help our local people. म्हणजे आमचे लोकल लोक जे आहा ते कितें बारीक धंदो करता, कोण चायेचें दुकान घालून बसता, कोण बरी चाव करता, कोण बरे ऑमलेट रोस करता, कोण बरो भाजी करता, कोण बरी शेक करता, ज्यूस करता. आनी आमचे लोकल ते खूब मेहनत करून करता. तांकां फुडें काडचो, तेंचे बिझनस सगळे मुखार पावचे थ्रू सोशल मिडिया, हें म्हाजें इंटेंशन. And in that intention they also get famous and their business gets famous. There more people come to see. तेंची रुचीक भाजी खावपाक ते येतात थिंगा, तेंची रुचीक शाकोती खावपाक येता, ऑमलेट रोस खावपाक येता. म्हणजे म्हाका दिसता अशें आमी करपाची गरज आहा. So you are the brand ambassador. It's not a brand ambassador. I love to promote them as long as people have kept me in limelight as their representative. Why I should not promote our local talent all over Goa, not only in my constituency. Local talent from Aldona, local talent from South Goa, local talent from any other place. And I feel that we should promote this. And if we promote this, there is 100% somewhere our local is going to benefit. Benefit to our local is our first intention. How they can stand on their own feet, how they can make money on their own without asking their parents, how they can do something for others, create employment for others. So once upon a time हांव काम करतालो in a hotel and त्या टायमार हांव चिंतालो हांव केन्ना असो धंदो व्हडलो घालतलो आनी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी दुसऱ्यांक दितलो. अशें आमी करून पळयलें स्टार्टींग आनी ते सक्सेस जाले. आनी सक्सेस जावन म्हाका 8 वर्सां लागली टू कम टू गेट टू द मेन दिस थिंग, लायक टू कम इन लायमलायट ऑफ अदर बिझनेसीस, म्हणजे टू कम इन पार with other businesses. Then I realized that I can give lot of employment opportunities. So आयज आमचे कडेन 401 भुरगे चेडे तशी चेडवां कामाक आहा डायरेक्टली. सो अशें म्हाका खोशी भोगता की आमचे ऑर्गनायजेशन्स जितके आहा तितले स्वताचेर इतले लोक कामाक आहा आनी ते काम करतना तांकां खंय तरी तेंचे फॅमिलीक आदार जाता, तेंचे फॅमिलीचे पोट भरता आनी दे आर द बॅकबोन ऑफ माय बिझनस. म्हणजे ते हार्डवर्क करता म्हणून आमचो बिझनस फ्लरिश जाता. आनी मोस्टली वी ट्राय टू एम्प्लॉय आवर लोकल्स, लोकलांक तेजो फायदो जावचो. सर बसया म्हणते सर, एक वेळचे कलंगूटचे फामाद ट्रायो तुम्ही, अँथनी मॅनेजीस आणि जोसेफ सिकेर अशी टीम असली, म्हणजे एक घट टीम असली, सामकी एकदम स्ट्रॉंग टीम असली. जेन्ना त्यांना आग्नेल जे आले तांकां उडयल्ले तुमी मेळून सगळे. सो आज खंय आहा ते? सी पॉलिटिक्सान आमी तिगूय आसले, आयज पासून आसा. जोसेफ सिक्वेरा आमचो आदलो मित्र, अजून पासून आमी ताका रिस्पेक्ट दिता. वी take his advice also. He is the sarpanch of the village. We have to respect him for the position and also for him. And also Anthony Menezes ex sarpanch, ex ZP. गेल्या इलेक्शनाकूय तो बसलेलो, आमी तिगूय बसलेले. जोसेफ बसलेलो, एंटनी मिनेजीसूय बसलेलो TMC, आनी आमी बसलेले काँग्रेस. सो प्रॅक्टिकली
इट इज द वर्क वॉट यू डू. लोकांनी आमचें काम पळयलें, आमकां मत घातलें. पूण अशें न्हू की तो आमचो दुस्मान, की तेणें तो आमकां सपोर्ट करूंक ना म्हणून आय शूड स्टे अवे फ्रॉम हिम ऑर स्टे अवे फ्रॉम द सरपंच. नो, वी हॅव टू वर्क टुगेदर टू मेक कलंगूट ग्रेट अगेन, टू मेक कलंगूट, टू ब्रिंग बॅक द ग्लोरी ऑफ कलंगूट. कलंगूट आयच्या ह्या दिसांनी म्हणजे जे भायले लोक हिंगा येवन धंदो करता, थोडे जाण ते रॉंग भाशेनूय करूंक सोदता, थोडे जाण फास्ट मनी करूंक सोदता, थोडे जाण क्विक मनी म्हणजे ओवरनायट रीच जावंक सोदता. ते येवन रेंटाक जे वस्तू घेतात तांकां ओवर बोर्ड जाता, ते म्हणजे तांकां कळना की इतले हे रेंट आमी सुबेज दिता म्हणून आनी आमी रॉंग डिसिजन घेतला म्हणून. टू कवर अप दॅट दे ट्राय टू मेक लॉट ऑफ मनी इन डिफरंट इलिगल बिजनसीस. म्हणजे ह्या खातीरूय आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्याय खातीर नांव तेजें बदनाम जाता. पूण ते आमी प्रयत्न करपाक जाय सगळे भाशेन की हें कशें आमी सारकें करतले, हेचेर आमी कशें करेक्शन करतले, हांकां आमी कशें बंद करतले, हेचेर आमी सगळे भाशेनी आमी काम करपाची गरज आहा. सो यू आर इन टच. So we are in touch with everyone. We are in touch with the Sarpanch of Kalangut, Bab Joseph Sikwera. Anthony Menezes being the ex-Sarpanch, ex-Zilla member. He is a respected personality of Kalangut. He is a politician. We have to give him that respect. And anytime there is anything which we need to share our views and exchange the ideas, we are there to talk on that and on that subject and bring the required change. खंय सगळेच जाण सारके आसनात, केन्ना आमी चुकता केन्ना ते चुकता. सो वी हॅव टू कम टू अ कॉमन प्लॅटफॉर्म अँड क्लॅरिफाय ऑल दीस थिंग्स अँड ब्रिंग द चेंज. लोकसभेची वेंचणूक आमी जी पळयली तातूंत फिगर्स आमी पळयले नॅशनल लेवलाकूय देंवले, हांगाय वयर सकयल जाले. सो तेन्ना तुमी काँग्रेसीक आसले, BJPन आयले. सो नेक्स्ट वेंचणूक जी आहा ती आमी कितें पळोवंक शकता, कितें स्पेक्युलेट करूं शकता? सी, पॉलिटिक्स सदांच सेम उरोना. एक टायम UPAचो आहलो, इतली वर्सां तेणी राज्य केलें काँग्रेसीन 60 वर्सां. तेजे उपरांत BJP अटल बिहारी वाजपेयीजी येयले, तेजे उपरांत थोडे तेंप रावले, ते परत गेले, परत UPA येयले म्हणजे काँग्रेस पार्टी येयली आनी तेजे उपरांत प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जालो इन 2014. आयज बसून तोच आहा, म्हणजे दीस इज हिज 3rd टर्म. एंटी इनकम्बन्सी जातात, लोक उलयता अरे तुमी प्रॉमिस केल्ले उमके दिता म्हणून, ते खंय आहा आतां. इंडिया इज अ कंट्री, जी आमची जी कंट्री आहा ही येदी व्हडली कंट्री आहा. म्हणजे इट्स नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ हायेस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. आणि एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री अँड स्पेशली द यूथ इज टचिंग द स्काय. म्हणजे they want to touch the sky immediately. So they want you to give results. Bhashana bond, promises na. You give results, show results. If you don't show results, they get angry. They go on the other side. Today, whoever is with you, next election they are on the other side. So all these things we have to also balance it. We have to also tell the people, we have to convince the people that it is not like that. You cannot just do things overnight. It takes time, but you have to deliver. You cannot say all the time that I will deliver. आपण हे प्रॉमिस केला ते आपण करतलो, फुडल्या फावटी जिखून येयल्या काय करतलो, फुडल्या फावटी जिखून येयल्या काय करतलो, केन्ना तरी करतलो तूं. सी, ते चड तेंप चलना, ते खंय तरी स्टॉप जाता आनी तुका लोक घरा धाडटा. त्या खातीर जे इलेक्शन जे आहा ते तुवें चिंतून पावल मारचें पडटा आनी चिंतून तुवें फुडें वयचो पडटा. आनी फुडें वयतना जे लोकांक कितें जाय, पब्लिकेक कितें जाय, पब्लीक सेंटिमेंट कितें आहा, पब्लिकाचे हें कितें आहा, विचार कितें आहा, पब्लिकाचे मनान कितें आहा, ते तुवें जाणा जावन घेवपाक जाय आनी त्या हितून तुवें पावल फुडें मारून फुडें वयचो पडटा. तुमची स्मायल व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह स्मायल म्हणून शकता, एक ट्रेडमार्क कसो. तुमचें नांव सुद्दां घेतलें जाल्यार तुमचो चेहरो तो स्मायली खातीर वळखता, म्हणजे अशें जाता. इवन तुमचें तें कार्टून अशें केलें जाल्यार तुमची स्मायल ती एकदम एक व्हेरी कंटिजियस अशी स्मायल. नो वन कॅन स्टॉप फ्रॉम स्मायलिंग बॅक. कशी मेंटेन करतात तुमी?
See, I feel that smiling face 50% काम तुझे सॉल्व जाता. करेक्ट. तू जे कामा खातीर वयता, तू जी स्मायल दिली, तुवें हांसतो चेहरो दिलो कोणाकूय आनी तुवें गोड उलयलो, खालतेपण दाखयलें, हंबलनस, सॉफ्ट टोनान उलयलो जाल्यार जे तुजें काम जावपाक जाय 2 दिसांनी, 3 दिसांनी, 5 दिसांनी, 1 म्हयन्यान, ते तुजे 5 दिसांनी केन्ना 24 वरां भितर जाता. म्हणजे एप्रोच ऑफ अ पर्सन टू डू वर्क should be very positive, should be very humble, should be very soft, should be very soothing, so that the person who is there in front of you, even if he is angry on you or she is angry on you, she replies back positively. 2027 इलेक्शन आम्ही कितें पळोवपाचें? 2.5 years जाली, केन्ना जाली तीच कळोंक ना. आनी we have though we are not given any ministry or not given any chairmanship, we are working for the people. We are seeing that we reach out to maximum people, and we will reach out for the next 2.5 years also. We will help people, whatever we can do for the people we will give. We are supporting people in medical way. आमची ambulance ha, आमची हर्स वॅन ha, आमचे सगळे भाशेचे आमी कॅटरेक्ट ऑपरेशनय करता. म्हणजे वेगवेगळे वस्तू आमी करता लोकां खातीर. बट वी वील डेफिनेटली बी देर. वॉट एवर वी कॅन डू फ्रॉम आवर साइड, वी वील डेफिनेटली हेल्प द पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएंसी, पीपल ऑफ गोवा, अदर कॉन्स्टिट्युएंसीज ऑल्सो. एंड देन I feel with the blessings of God, we will march ahead to do what is required for the people of Goa in 2027. That time will say, time will tell us which direction to go, what direction to take. We were always with Bharatiya Janata Party from 2005 onwards. Only at the time of 2022 election, last minute we had to leave the party and go. We joined Congress, we came back. So that is the story at the moment. So फुडले मागीर पावल मारतना लोकांक इसारूनच, लोकांचे विचारान आमी सगळे वस्तू घेवन आमी मारतले. We were always soldiers of Bharatiya Janata Party. Those years in opposition, आमी त्या टायमार ऑपोजिशनान आसले. त्या टायमार आमकां ZP ची टिकेट बसून काँग्रेस दिवपाक आसले, आमी घेवंक ना. आमी मनोहर पर्रीकार वांगडा रावले, भारतीय जनता पार्टी वांगडा रावले. आयज बसून आमी परतून भारतीय जनता पार्टी कडेन येयल्ले आहा. Ups and downs are always there in politics, but things change. They don't remain the same. And it is with the people to decide what is my faith for the next election. Whether I will win or not is with the people. Whether I should remain here or go where is with the people again. So whatever people decide, we have to follow the people. अशे लोक म्हणटा की we have to follow a leader. I follow people. लोक फुडें आमी फाटी. म्हाका एकूच विचारपाचें आहा, म्हणजे हातान तुमच्या कमळत आसतलें अशें, म्हणजे हातान कमळत आसतलें. सी, ते कमळ आमच्या हातान 2005 आहा. आनी हे कमळ आमकां दिल्लें मनोहर पर्रीकारान. आनी मनोहर पर्रीकार आमचो त्या टायमा वयलो लिडर. आनी त्या टायमार वयल्यान आमी तेजे कडसून खुबशे पॉलिटिक्स शिकलेले आहा. आनी ते घेवनूच आमी फुडें वयतात. तेजी विचारधारा, तेजे पॉझिटिव्ह थिंकींग, तेणें जे उतरां उलयल्लीं बी पॉझिटिव्ह, ती उतरां घेवनूच आमी फुडें गेल्ले आहा. आमी वांगडाच आमदार जाल्या. हांव आनी आतांचो मुख्यमंत्री 2012 आमी वांगडा आमदार जाल्या. तो स्पीकर जाला 2017, हांव डेप्युटी स्पीकर जाला. सो वी हॅव वर्क टुगेदर. सो डेफिनेटली positively we will be there with the people, wherever the people of our constituency, of the people गोंयचे लोक जे कितें आमकां सांगता, तुमी हे पावल मारून तुमी फुडें वचपाक जाय, तुमी परतून आनी एकदां आमदार जातले, ओ तुमची मिसीस जी आहा ती परतून आनी एकदां आमदार जातली. इवन आमचो जो तर चलो जावंक सोदता आमदार, जाल्यार तोय परतून आमदार जातलो. म्हणजे अशे लोक सांगता जाल्यार आमी करतले, नाल्यार आमी करचे ना. लोक जो तर सांगता आमकां ना,
जाल्यार आमी तें करचें ना. हे तुम्ही चल्याचे म्हणले, इज इट सिग्नलिंग? ना, इट इज सिग्नलिंग म्हणजे कितें, ताका खूब जाण लोक येवन सांगता की तूं इलेक्शनाची तयारी कर, आमी तुका सपोर्ट करता. हांवें सांगलें ताका तशें बेश्टे म्हणलें म्हणून जायना. म्हणलें म्हणून जायना, तुवें काम करपाक जाय. काम करून तुवें शिकपाक जाय, तुवें तें काम करून पावल फुडें मारपाक जाय, तुवें ते लोकांच्या मनान वचपाक जाय. यू हॅव टू टच द हार्ट्स ऑफ द पीपल, यू हॅव टू डू देयर वर्क इन अ इंटेन्स वे विथ युअर खोशयास, म्हणजे तुजे काळजान भितर तुवें काम करूंक जाय. म्हणजे बेश्टे वचोन थिंगा पानां पुसली अशी ना, तुवें काळजानसून मनानसून काम करीत जाल्यार तुका लोक पाचारतलो, तुका लोक पळयतलो आनी मागीर तुका लोक फुडें काडटलो. तूं फुडें सरोंक पारना, तुका लोक फुडें काडटलो. सेम जाल्लें आहा आमचे मिसीस दिलायला लोबो. गेल्या फावटी लोकांनी तिका फुडें काडलें, लोकांनी तिका सांगलें तूं पावल फुडें मार, तूं चल, आमी तुज्या वांगडा आहा. सो तेणी सांगलें तुमी फुडें वचा, आपूण फाटल्यान येता. आनी ती तेन्ना 300, 400, 500 बायलांक घेवन ती शिवोलेन चल्ली. वेल्ला काणकासून जी तेन्ना चालू केलें तेणी, आपूण घरांनी भोंवतली म्हणून 500 बायलां येयली भोंवपाक तिच्या वांगडा. 500 बायलां, तुमी व्हिडिओ काडून पळया. हांव उलयता पळय ते सारकें वा ना पळय. तशेंच शिवोलेन तिका 400-500 बायलां, 600 बायलां पासून तिच्या वांगडा भोंवली आनी त्या खातीर ती थिंगासर जिखली. It is the people who have to decide that yes, we will make you our representative. Then there is no stopping back, there is no looking back. फाटल्यान आनीक पळोवपाची गरज ना. लोक तुज्या वांगडा आसतलो, कित्याक लोक तुज्या फुडल्यान आहा आनी तूं तेंच्या फाटल्यान आहा. आनी हे हितून जर तर प्रत्येक जो खरो काम करपी मनीस फुडें सरत जाल्यार तो कामूय करतलो लोकांचें आनी लोक तेज्या वांगडा सगळ्यात रावतले. शेवटाक तुमकां परत एकदां हांव मना काळजांतल्यान बर्थडे विशीस दिता, पण ताच्या बरोबर आनी एक प्रश्न, बर्थडे गिफ्ट आहा ह्या वर्सा तुमकां? आमी बर्थडे गिफ्टांक बीन रावना. गिफ्ट आमचो लोक, पीपल. लोकांनी म्हाका गिफ्ट कसो म्हणजे पयल्लो आहा, म्हणजे मायकल लोबो, वी वॉन्ट हिम. आतां गिफ्ट जो कोण दुसरो मनीस दिवपाचो आहा ताका दिता पळय तेन्ना दिवनी. आमी सुशेगाद आहा. जेन्ना पार्टी डिसिजन घेतली, CM डिसिजन घेतलो तेन्ना आमकां कितें ना कितें तें दितले. आमी ते एका सद्याक रावंक ना. आमी अनकंडिशनली भितर सरलेले आहा. इट इज डिपेंडिंग ऑन देम वॉट दे वॉन्ट टू गिव अस. सो वी डोंट वॉन्ट टू बाव डावन एंड आस्क फॉर इट. इट इज विथ देम. ते आमचे हातीन ना. सो तुम्ही आजच्या दिसा, तुमच्या बर्थडेच्या दिसा तुमकां तुमचो वेळ दिलो त्याच्या बद्दल तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. परत थँक्यू. बेस्ट विशेस. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू.